Take care. Yeah. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सुर्गींचे बाप्पा, आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणली तुका, कित्याक तुवें आमचो इतलो मोग केलोय आनी करीत आसाय. जेजू वरवीं तूं आमचे सगळे भितर जियेताय आनी जेजू सगळें आमी तुका बुजता, तुका वाखाणटा, तुका अणभवता आनी तुजो मोग आमी पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत समजून घेता. तर आतां जेजूच्या एकवटान थोडो वेळ आमी सारून ताच्या जिवितान उदीक बूड मारून ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा तें आमी उदीक खोलायेन जिवंक लागता. भयणीनो आनी भावनो, कोंत घेवया आनी प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार, आनी ह्या सुस्काराचे मागणें आमी घोट दवरया. तो आमचे सवे रिगून रावता, आमी ताचे सवे रिगून रावता, आमी मोत्ता आनी ताचे सवें पुनर्जीवन जाता. म्हणटच जेजूच्या एकवटान बावतिजमान जो आमकां बावतिजमान संस्कार मेळ्ळलो आसा तो प्रत्येक सुस्कारान आमी जागृतायेन जियेता. आनी तितलेंच न्हय, पूण पवित्र आत्मा आमकां खूब दाखयता कशे भशेन आमचें जिवीत जेजू सवें सारूंक जाय पळय तें. तर आतां आमी सुरू करया. प्रत्येक सुस्कार घेतना पांयाची बोट आसा थिजोतान तकले मेरेन आमी सुस्कारान बरोवन येता आनी सुस्कार वयतान सकयल पर्यंत आमची पांयाची बोट आसा थिजर पर्यंत सारको रिकामो जाता. सुस्काराक लागून आमी जिवी आसा, म्हणटच आमकां जिवीत सुस्कारांतल्यान मेळटा आनी जिवीत जावन आसा जेजू. तर आमी जेजूक अणभवता प्रत्येक सुस्कारांतल्यान. पूण हो संबंद वयलो न्हय, हो सारको खोलायेचो. तो आमचे सवें आयलो की ताचें सगळें बरेंपण आमचें सवें बरोवन येता. ताचें सगळें बरेंपण आनी आमचें आसा पळय आपलेपण तें ताका समोर पळोवया प्रत्येक सुस्कारांत. आनी हे परी आमचें जिवीत जें आपलेपणाचें आसा तें ताचें सवें दवरलें की आमी खरीं जीं आसूंक जाय तीं जेजू सवें आसतल्या आनी आसांव. तर हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी सारया. सुस्कार घेवया. जेजू 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 जेजू. हे परी सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया, ताचें दवरया. ताचें दवरलें की तो रोखडोच नितळ निर्मळ करता आमचीं चिंतना, आमची भावना, आमची चाल. आनी हें वयले वयर न्हय, मुळान सान सारकें भितरल्यान सान तो आमकां नितळ करीत आसा आनी आमी ताच्या जिवितान अदीक घडोवन येवंक लागतले. कित्याक तो आमचें जावन आसा मूळ आनी ताका तर आमी चिटकोन रावत त्या पावंड्यार जाल्यार बाकीचें सगळें बदलोवंक लागतलें. वयले वयर न्हय, पूण खोलायेन. तर आतां आमी फुडें या. आनी हे भाशेन ताका एकवटान रावता आसतना आमी उणी जायत वचूंक जाय, तो आमचे सवें वाडत वचूंक जाय. जो हांव बावतिस्ताचो मनोभव ह्यात जेजूच्या एकवटान तो आमचे सवें रिगून रावता, आमी ताचे सवें रिगून रावता. पूण ह्या नातान म्हणजे हांव उणो जायत वचूंक जाय, तो म्हजे सवें वाडत वचूंक जाय. आमचें आपलेपण जितलें नोपयत जाता तेन्ना देवपणूच आमचें सवें आसा. हें देवपण म्हणजे हांव जेजूच्या कुडींतलो एक सांदो आनी एक खेरीत सांदो. तर म्हजें खेरीतपण एका चाकरा सारकें ताचे कुडींत. तर आमी हे परी ताका सहकार करया आनी सायबीण मायेचो मनोभव आमी पत्करया. कित्याक तिणें आमकां दाखयलें कशे भशेन तांचे सवें आमचो संबंद दवरूंक जाय पळय तो. हांव चाकर जावं म्हजी सवें तुज्या उतरा प्रमाणें तूं म्हाका घडोवन हाड,
हांव म्हाका घडोवन हाडना, हांव तुका सहकार करून म्हजे सगळे तुजी येवजण आसा ती घडोवन हाडच्याक तुका हांव म्हजो सगळो तेंको दिता. पूण हेंय जाल्यार म्हजे वस्तूंकूय तुजेच कृपेन बरोवन. आनी आतां हांव जेजूच्या जिवितान भितरल्यान सान जियेता, तर हांव प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना मोत्ता, सुस्कार भितर घेतना ताका ताचे सगळें पुनर्जीवन जाता. आनी पावलो म्हणटा ते प्रमाणे हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सगळें जियेता. जेजू बापाक एकवटून आसलो, तर आमी बापायच्या एकवटान रावया. सुस्कार भायर सुटना बाप्पा म्हणून, भितर घेतना आब्बा म्हणून बापाक एकवटून जेजू सोबे रावया. बापाक जेजू सोबे एकवटून रावतना तो आपले वस्तूंक न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सगळे मागणे उबारतालो. तर आमी त्याच ताच्या संबंदान पवित्र आत्म्याच्या जेजू सोबे तातूंत आमी वांटो घेवया. आनी हे परी बापाक आमी भोजया, ताका वाखाणया, ताका पोरणी पाट दिवया. ताका एकवटून रावता आसतना आतां आमी फकत जेजूनूच आसा. तो आमचे सोबे आनी आमी ताचे सोबे. तर जे म्हणून सुस्कार भितर घेवया, जो म्हणून सुस्कार भायर सोडून सगळें ताचे सोबे दवरून ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. आतां दिसभर आमच्यान जेजूच्या नांवांत रावंक जाता आनी ताचे सोबे रावन सगळें पळोवंक उलोवंक सगळें करूंक जाता. तर ताच्या जिविताचेर आतां आमी नदरूय मारया आनी ताचें जिवीत आमी अदीक आपणावया. आनी आतां ताणें शिकयलें मागणें ताकाच आमचे सोबे म्हणून सगळ्या मनशा कुळाक परतून ताचे सोबे ओडून घेवच्याक हे मागणे आमी बापाक उबारया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां थाळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां. आमेन. म्हज्या भयणीन भावनो, आतां तेर्साच्या मिस्तेरांतल्यान पवित्र आत्म्याच्या आदार, पवित्र पुस्तकाच्या आदारान जेजूच्या जिवितान आमी बूड मारया, खोलावन आमचे जिवीत ताचे सगळें सारया. पूण सायबीण मायची मदत घेवया आनी ती आमकां मदत करतलीच. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत्तान देवाक, सर्वोपकार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक,
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो आंकवार मारितान जल्मलो पोंच पिलाताखाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सुरपदीदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय थांब जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमान ताम पवित्र आत्म्याक काथोलीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन बावार्द बोरवासो प्रिती मोग हे खोलावन जेवंक सायबणी माय कडेन भाग्योन फ्रांसिसा कडेन भाग्योन दिनासा कडेन भाग्योन जुजेवाजा कडेन सगळे सांत भक्ते कडेन मागया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरयले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदैन सुदैचो पूज जेजू वायगून मारी देवाची माई अमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर आमेन नमान मरे कृपेन बरयले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदैन सुदैचो पूज जेजू वायगून मारी देवाची माई अमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वडेर आमेन नमान मरे कृपेन बरयले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्रे मध्ये सुदैन सुदैचो पूज जेजू वायगून मारी देवाची माई अमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चोडो पुरबायचे सर्वेस पोत तुजे सोबे आसा दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता लूक 1:41 ते 42 एलिझबेथीन मारियाचें नोमान आयकोना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्त्रा मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळींत स्वार्थ नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात लूक 2:22 मोइसेसाचे सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पुंग बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2:40 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्रे मदीं बसून तो ताचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो पांच उजवाडाचें मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मात्यो 3:16 ते 17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वसल्यान जेजूची आपुरगोटणी जो हांव 2:4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें वस्तो रे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना ताच्या आवयन चाकराक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुदांची शुद्धी करपाची रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14 ते 15 जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो
निमलोलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लुकलुकीत धवी फूल जाली. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22:19-20. आनी जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समर्पूची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूस ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. पांच दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटले रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूत शिश्या सुशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायलें. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्यूस 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा, न मान तुका. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरुडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. पांच ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तर आपले मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरली ती स्वात पळयात. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कूस 16:19. आनी सुमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचेर देंवता. धर्मतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो ओर्काचो मिस्तेर
मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वता जुडी 13:18 म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगल्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार एक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याचे पोरजळान न्हेसळिल्ली एक बायल, तिच्या पांयां तोडा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडों दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोचे ठाय साव श्रमदेत सुदन सुदोच पूज जेजू वायगेन मारी देवाची माये आमोप्यां खाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. मोय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमीन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्या बो करून चड करत आसल्या नोमान राणये काकुटचे माये तुस्के आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पोटेशी वेची बाळकां तुका उलो मारतांव हे तुकाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थांव. आमचे दोयाल शरातनी तुजी काकुटची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत जो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग क्रिस्ताच्या बासाने आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती आंकवार मोरीचे बो पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटपलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्लें आसा तें आमकां मेळोशी कर म्हणून मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमीन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सुदारां वयली शेवटीता आनी नळक्यांक खूंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक आनी ताच्या संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल महिमा आमीन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमीन. यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. जेजू आमचें जिवीत जावन आसा आनी आमी ताचें जिवीत जावन जियेता. कित्याक तो आमकां चिटकोन आसा आनी आमी ताका ह्या मागण्यांतल्यान चिटकोन रावलेलीं आसा. हें देणें तो आमकां फावो करता. तर आतां सगलें कोण कोत्ता आमचें सवें? जेजूच कोत्ता न्हय. तर आमचे दोळे, आमचे हात, आमचे वोंट, आमचे पांय सगलें तो वापरता आनी ताका वापरुनी. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आतां ही भोजवणींत सारया. तो आमकां पळयता आनी आमचें सवें तो ताकाच पळयता. पवित्र भोजवणींत, पवित्र साक्रमेंतान ताका आमी हाजीर जावया. ताचें सवें आमचें जिवीत आनी आमचें सवें ताचें जिवीत उदीक घडोवन येवच्याक हो वेळ ताचे बरोबर आतां सारया.
নমস্কার কোরা ইয়েত নমস্কার কোরা ইয়েত নমস্কার কোরা সোময়াং ইয়েত নমস্কার কোরা ইয়েত নমস্কার কোরা ইয়েত নমস্কার কোরা সোময়াং ইয়েত নমস্কার কোরা ইয়েত নমস্কার কোরা ইয়েত নমস্কার কোরা सोम्यां सगळे म्हज्या काळजान सगळे म्हज्या जिवाच्या बळान सगळे म्हज्या शक्तीन सगळे म्हज्या मनान सर्वेस्परा तुजो मोग हांव अणभवतां आनी तुज्या मोगानूच हांव तुका म्हजो मोग दितां कित्याक तुज्या मोगान हांव घडोवन येता आनी हे परी तूं सगळें सवें आसाय आनी सगळीं तुजें सवें आसा म्हणटच तूंच आमचें सवें तुजे कुडीचो एकामेकाचो तूं परमस करीत आसाय मोग करीत आसाय आनी आमकां सगळ्या जाणांक तुजें सवें बाळगून दवरीत आसाय तर हांव म्हजें दिलेलें जिवीत तुकाच भेटयतां घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक सगळें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन
बोळे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेल्ली तुझे थंय व्हर म्हाका पयस सोडूंक सोड नाका बोळे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेल्ली तुझे थंय व्हर म्हाका पयस सोडूंक सोड नाका जेजू स्वादीक मोगान सांडलोय हांवें तुका कोणात वाडोली बिसाय ओडादाली पाटी म्हाका पळय गायांत म्हाका लिपय नाडोय पवित्र रोगतान दवर सदांच काळजान पाटी म्हाका पळय गायांत म्हाका लिपय नाडोय पवित्र रोगतान दवर सदांच काळजान. तुज्या मुखामोलाचो पळजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गोवळी तर आयक आमकां केरोबीन वयर सिंहासनार तूं बसून आसाय तुजें बोळ उक्तेपणांनी दाखय आमची सोरवण करूंक ये. दरबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव आमचेशी परतून ये. स्वर्गार्थान नोदोर मार हे तुजे दाख वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हाताक लायलोले दाख वेलीक बाळगून सांबाळ. सर्वेस्पर अशें सांगता इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रेमाक चलूंक शिकयलोय आनी तांकां म्हज्या हातांत घातलीं तर हांव ताचो परामूस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकुटीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशें हांवें तांकां वेंगोयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतोता हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांवें तांचेर काडूंक ना. हांव एफ्रेमाचे आनीक निसंटोन करचो ना कित्याक हांव मनीस न्हय हांव देव. तुमचे मोदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंटोन करूंक म्हाका
कुशीना. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलो अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतला फुंक्यां दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेन आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुडटी वो 2 आंगावलीं वो वांडो वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपल्या जेवणाचो जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोगरांत वो गांवांत भितर सर तोच, तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात, आनी थंयसरले भायर सरोसर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फाव न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकोना जायत जाल्यार, त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तांच्या पांयांची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. मोकळा जेजू,
तुजो मोग केन्नाच उणो जायना, कित्याक तूं देव आनी तूं पवित्र म्हणून तुवें आमकां सांगलां. तुवें आदीं आमकां दुसऱ्या जाग्याचेर तुज्या उतरांतल्यान कळयलां की तूं बरो, फकत देव बरो, फकत देव पवित्र. आमी पातकी मनशां. आनी आमी पातकी जावनूय तूं आमकां निवडटाय, तुजे सांदे करून घेताय आनी तूंच आमचो परमोस कोत्ताय आनी आमकां दुसऱ्यांचो परमोस करूंक धाडटाय. तुजेच सोबें रावन तुजीच उतरां आमचे सोबें तूं उचार आनी दुसऱ्यांक तूं काकलूत, सोशणिकाय, दया, हें सगळें तूंच तांकां दाखय. मागता जी कोण आयच्या दिसा आपल्या जल्माचो दीस समरुमतात वो दुसरे समरुमतांच्या जिवितांतले आसा, तांकां तूं तुजे कृपेन बोर, तांकां बरी सावत भलायकी दी आनी तांचें जिवीत तूं सुफळ कर. तुजेरूच पातयेवन तांकां रावंक तूं घोटाय दी. जेसू, जितलीं आमची भाव भयणां जावं भुरगीं तरणाटीं वाडलेलीं आनी जाणटेलीं दुयेंत आसात तेन्ना आमकां सगळ्या जाणांक दूख भोगता. चड करून जीं कोण तें दुयेंस अणभवतात तांकां खूब अवघडाय आसता. तांची भावना वयर सकयल जातात. थोड्या जाणांक रोखडीच पेकोवणी मेवतात, बाकीच्यांक तशेंच तें दुयेंस घेवन रावचें, जियोवचें पडटा. सगळेंच तांचें जिवीत हे परी बदलोन येता. पूण तुका ताणें सोडूंक ना. पूण केन्ना केन्नाय तांचो विस्वास परवासो डगमगता. पूण तुजो मोग तांचे सोबें तुवें केन्नाच उणो करूंक जाय म्हणून तुवें आमकां सांगलां, कित्याक तूं पवित्र, तूंच आमचो देव. हय, आमच्यान हें सगळें आमचे अस्तुंगी पर्यंत करूंक जायना, पूण तुजे लागीं कितें काम जायना म्हणून ना, सगळें जाता. मागता सगळें पातळीं पासत, कित्याक तांचें जिवीत जेजू तुवें आपोण दिवन हाडलें. पूण तें न्हय, तूं तांचे सोबें वावुरताय हें तांच्या मनांत रिगय आनी तुका सहकार करूंक तांकां कृपा दी. खूब जाणांनी मागण्याची विनंती केल्ली आसा, तितल्यांकूय तुज्या ताब्यांत कोत्ता. तूंच तांचें सगळें पळय आनी तांकां बरें पळय तें फावो कर. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासणांगी नमान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुसपट्टात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावाड
सोय मोरते विश्रोय दिना प्रीतीच्या बाबाक आमच्या चैतीवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजाक तोणा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या ताचे मोलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार घालते पोना मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या सुवादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामोणा सरचे सोडवणीचें फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा